नमस्कार. हाऊ शूड स्कूल इन गोवा हो आम्ही टॉपिक घेतलेलो आहा. हेज्या अंडर मरे सब टॉपिक्स आसा वेल फॅसिलिटेड टिचर्स, कास्ट सिस्टम अशे डिफरंट सब टॉपिक्स घेतलेले आसा. आयज आमकां डिस्कस करपाक जाय फर्स्ट टॉपिक तो वेल फॅसिलिटेड. हेजेर आमकां आयज नॉर्मली डिस्कस करपाक जाय. सो तुका कितें दिसता वेल फॅसिलिटेड स्कुलान कितें आसपाक जाय? आता वेल फॅसिलिटेड स्कूल म्हणजे जे आमचे बेसीक आहा. बेसीक कितें क्लासरुमान जशें की बेसीक जे स्टुडंट्सांक लागता म्हणजे प्रॉपर बेंचीस, फॅन जो मातसो गरमी जाले जाल्यार वारो येवंक जाय, लायटींग, तो मेन म्हटल्यार तो बोर्ड. आतां थोड्या स्कुलांनी पळोवंक गेले जाल्यार आमकां फॅन आसता तितूर खळखळ करून आवाज येता. चडूच येता तो एक प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे आतां एग्जाम बी दिवन गेलो जाल्यार तो आवाज येता आनी भुरग्यांक डिस्टर्ब करता. जे स्टुडंट्स आसात आमी तांकां डिस्टर्ब करता. तो मातसो फॅन म्हणजे ती चेंज करप ना, पूण मॅकॅनिका घालून मातशें फिक्स तरी म्हणजे एक नॉर्मल वारो येता तसो आनी एक बरो चलता असो फॅन्स आसपाक जाय. सेकंड थिंग्स म्हाका जाय दिसता की मरे खुबशे जर पळयलें जाल्यार टॉयलेट्स आमी फोकस करीत जाले. टॉयलेट्स अशे आसतात मरे की चेड्यांचेर मोस्टली कांय ना. चेडे म्हणटात ते गाडये फाटल्यान वचपाक शकतात, पण खुबशे चेडवांक एक तो खबर आसल्यार खबर ना, पण मोस्टली थोड्या चेडवांक पिरियड्स वो द प्रॉब्लम्स असतात. त्या टायमार तांकां टॉयलेटीची खूब गरज आसता. म्हणजे तांकां वॉशरूम प्रॉपर जाय आसता. सो अजुनूय अशी खुबशीं स्कुलां आहा गोंयांत स्पेशली हांवें पयलें ऑब्जर्व केला की तांकां अजुनूय म्हणटा टॉयलेट प्रॉपर जाय तशी टॉयलेट ना. जशी जाय एक्चुअल जाय पडटा पळय स्पेशली गर्ल्सांक तशी टॉयलेट्स ना. सो तांचेर खंय तरी फोकस करपाक जाय. म्हणल्यार बरी आसपाक जाय. कमीत कमी उदक टॉयलेट प्रॉपर आसपाक जाय, क्लीन आसपाक जाय. आनी ते टॉयलेट क्लीन आसपाकूच जाय. ते जाल्यार ते साफ करपाक प्रॉपर कोण मनीस एक घेवंक जाय. हय म्हळ्यार एक तर आसपाक जाय, तो टायमार करपाक जाय. प्लस भुरग्यांनी सुद्दां टॉयलेट आपली सांबाळपाक जाय आपल्या स्कुलाची. एक आमी तेंचेरूच ब्लेम करून फायदो नासता. आतां घरांतले आहा म्हटल्यार सगळे जाणां सारके सांबाळपाक वयता, पूण स्कुलांतले थोडे जाणां टॉयलेट करता आनी फ्लशूय मारिना. म्हळ्यार ह्यो दोनूय गोश्टी बरोबर जावपाक जाय. मागीर घरांतले जशे यूज करता तशेंच आमी स्कुलांतले जाल्यार पब्लीक प्रॉपर्टी खंयसरूय ते सेम यूज करता. आनी एक बारीकशें नोटीस केलेलें मरे हांवें तेंचे स्टाफ रुमान आसतात पळय टॉयलेटीची मरे खूब मेंटेन केल्ले आसता. स्टाफ रुमांतले पळयले जाल्यार खूब मेंटेन आसता. आनी गर्ल्स टॉयलेट किंवा बॉयज टॉयलेट म्हटलें न्हू तेच्या फूल ऑपोजीट आसता. हे अन्याय को दिसता पळोवपाक गेले जाल्यार. सो हें जावपाक जायना. दोनूय टॉयलेटी सेम आसपाक जाय अशें म्हटलें. आनी एक पळयलें जाल्यार मरे एक ग्रावंड थोड्या स्कुलांनी आजुनूय ग्रावंड ना. किमान एक तरी ग्रावंड आसचो कित्याक पयलीं भुरगे नॉर्मली खेळपाक कित्याक भुरगे पयलींच कोविडान खूब वाजेला. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल आतां स्कुलां स्टार्ट जाता थोडी स्लो करून भुरग्यांक घरान बसून वाजलेले तेच खंय भायर खेळपाकूय वचोंक ना. स्कुलान येयला तरी मातशें तरी खेळपाक. ताका लागून खंय तरी एक धाकटुलो ग्रावंड तरी आसचो ज्या जाग्यार बॉलाचेर पांय मारतले भुरग्यांनी निदान अशें. मागीर आनी खंयचें म्हटलें आनी कितें आसपाक शकता म्हणजे क्लासीनूच आतां खुबश्यो कमी आहात. म्हटल्यार एक वॉल एक उरली. वॉल्स आसतात पळय आमी खुबशे वॉल्स पळयला कितले वर्सां जाली पेंटूच नासता तांकां केल्लो. अक्षरशः खंयचे नांव घेना स्कुलाचें पूण अक्षरशः एक स्कूल एक आहा एक न्हू खूब आहा ना तशी न्हू त्या स्कुलांसून मरे अक्षरशः भिंत आहा पळय भिंतीसून झाडां भितर येयल्लीं आहा. एक्चुअली ना स्कुलाचें नांव घेयना बट एक्चुअल आसा स्कूल. हांवें म्हाका हसपाक गेलें. म्हाका दिसलें पयलीं तो एक स्टिगर बीन काय म्हणून दिसलें म्हाका पयलीं. जेन्ना परत पयलें पळय सारकी क्लियरली तेन्ना कळ्ळें की दॅट इज अ डिफरंट थिंग. मागीर एक फाटल्यान कितें म्हणटात ते फाटल्यान पायप्स आसतात पळय पायप्स बीन तेंचेर वडाची झाडां भायर सरलेलीं, पिंपळाची झाडां भायर सरलेलीं. सो असले गजाली आसता हे त्रास एक्चुअल आसता. मागीर आनी पळयत जाल्यार एक स्कुलान ज्यो क्लासीनी लायटींग आसतात पळय ते आतां थोड्यो लायटी चालू आसतात, थोड्यो बंद आसतात. म्हणजे आतां कोणाक बोर्डार कितें दिलां बरोवपाक आनी ते बरयतात थोड्यांक काळोख पडटा. हय ते मातशें एडजस्ट करूंक जाय. म्हळ्यार एक्चुअली हांव मोस्टली थोडे स्कूल फोकसूच करिनात. फस्ट क्लास आहा म्हणून हें करता. आनी अजुनूय खंयच्या थोड्या स्कुलांनी तांबडे बल्ब पेट्टा. तांबड्याच्या जाग्यार LED बल्ब जावपाक जाय एक्चुअल म्हाका दिसता. LED बल्बान बजेटान मेळटा बल्ब आनी फोकस बरो पडटा कमी बल्बान सुद्दां. आनी म्हटल्यार बेंचीस जे आतां थोडी स्कुलां आहात ती म्हणजे 5वेच्या भुरग्यांक बेंच वापरतात तेच 10वेच्या भुरग्यांक. एक्चुअल हे जावपाक जायना. 5वेच्या भुरग्यांक तरी धाकटे बेंच आसतात. 10वेच्या भुरग्यांक कमीत कमी बरे बेंच दिवपाक जाय. मातशे तरी बरे कमीत कमी बरें म्हटल्यार ते मातशी हायट वाडटा. म्हटल्यार हायट जाय मातशी बसपाक कम्फर्टेबल गावता अशें. जाल्यार थोडे जाणां अशे पांय भायर काडून बसता ते मागीर दिसपाकूय हें काय दिसता न्हू. आनी कितें आसपाक शकता जे आमी चिंतलेले हेजे भितर ब्लॅक बोर्ड आनी व्हायट बोर्ड. ब्लॅक बोर्ड आनी व्हायट हितून दोनाय भितर एक फरक कितें आहा खबर आहा? दोनी एक्चुअल दोनी पळोवंक गेल्यार बोर्ड बरेच आसा
पण खुबश्या स्कुलांनी व्हायट बोर्ड्स खूप जाणांनी स्कुलांनी आसात पण इंकाचो प्रॉब्लेम जाता पेनाची इंक काबार जाता यांची मागीर चलना थोड्यांच्या दिसात ना सो खंय तरी हे बॅलन्स जावपाक जाय तेच्या दोगांच्या भितर हे तेंचे स्कुलाचेर डिपेंड आसा आनी टिचरांचेर डिपेंड आसा व्हायट बोर्ड यूज करप का ब्लॅक बोर्ड यूज करप तो तेजेर आनी वेल फॅसिलिटेड म्हटल्यार थोड्या स्कुलांनी हांवें पळयला स्टाफ रुमांनी एसी आसता एक्चुअल एसी आनी क्लासरुमान फॅन सुद्दां चलता तो टका 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 तो आता तेच टॉपीक काडलो तोच पण खंय तरी एक सेम आसपाक जाय खंय तरी कित्याक हांव तुमी म्हणटात की मागीर स्टुडंटांकाय दिसता न्हू ही टिचरी सुशेगाद एसीन बसतात आनी आमी आतां फॅन टकाटक फॅन आहा तोय सारको ना फॅन इवन थोड्यांचे विंडो उदा सारके फट 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 वारो येयलो अशे खुबशे स्कुलांनी आसा अजुनूय आसा सो खंय तरी कमी जावपाक जाय टिचरीच म्हणटा आमकां की स्टुडंट्स आनी टिचरांचे मदीं भेदभाव आसपाक जायना गॅप आसपाक जायना पण फॅसिलिटीज पळयल्यार ते डिफरंट घेतात डिफरंट घेतात इवन एक्चुअल फ्रेंडली रावंक जाय म्हणटात पूण रावाना एक्चुअल रावना आनी थोड्यान अशें सुद्दां पळयलां एक्चुअल पण उलोवप रॉंग जाता बट तरी सुद्दां भुरग्यांक सांगता थोडी टिचरी की कचरो काडा तो स्कुलांतलो पण आपूण पळोवंक गेल्यार काडी सुद्दां ना पांय पळयतात मात पळोवंक ना काय करतात एक्चुअल सो खंय तरी तुमी करता जाल्यार भुरग्यांक सांगा आनी फर्स्ट ऑफ ऑल आमच्या भुरग्यांक जाल्यार हांवें उडयल्यार हांव काडटलो कचरो हांव हें म्हणटा हांव उडयना हांव उखलचो ना ते म्हणटात एक्चुअल तुमी सुद्दां मात एक्चुअल तुमी काडा अशें म्हणटात मात तुमी एक्चुअल खुबशे टिचरी काडिना कचरो अशें जातात आतां जे थोडे जाणां सांगतात पळय आतां केन्ना केन्ना व्हरता सुद्दां म्हणजे रॅली टायप व्हरता पळय कचरो साफ करपाक व्हरता हेका हेका व्हरता स्टुडंट करता सुद्दां साफ टिचर कितें करता फक्त अशें उबें रावता आनी येते काडा रे तशें करता सो ऑर्डर दिवपाक जायना आतां तरी काडूं नाका पूण आतां डस्टबीन तरी हाडून थेया तरी थंय फस्ट ऑर्डरीच दिता आनी इवन पळयलें जाल्यार मरे याद जाली दूख करून ती स्कुलांनी आतां कॅन्टीन्स आसात थोडे भुरगे मुद्दाम सकाळचे मुद्दाम बेगीन उठतात तांकां पॉसिबल जायना पेरंट्सांक म्हणटा की दिवपाक ती कामाक वयतात आनी खंय बिजी उरतात थोडे लांबच्यानूय येतात आनी कॅन्टीन आसतात पळय ते हेजो बिझनस खंय चलयतात स्कुलांतली कॅन्टीन आसता पळय ती एक्चुअल भुरग्यांच्या फायद्या खातीर चलोवपाची आसता भुरग्यांच्या फायद्या खातीर एक्चुअल म्हटल्यार तांकां कम्युनिटीन कितें गावपाक जाय एक्चुअल म्हारग जाल्यार भुरगे खावंक काय सोदतले आनी थोड्या स्कुलांनी पळयलें जाल्यार एक वॅज पॅटीस 25 रुपया अरे चावूच सादी घेवंक जाल्यार कितले 50 वयर आसता जो हांव साद्या फॅमिलीसून येता ताका एक चाव आनी पॅटीस खातलो जाल्यार कितें खातलो म्हणून तो सकाळचो 25 रुपया पॅटीस जाल्यार फुडल्यान उलोवपाचेंच ना कितें खातलो जाल्यार म्हणल्यार एक नॉर्मल कॅन्टीन चलपाक जाय नॉर्मल रेटीचेर 2 पॅटिसां खातात 2 ते 3 आतां समज 2 पॅटिसां घेवंक गेल्यार 50 रुपया वयतले म्हणल्यार पॉसिबलूच ना न्हू एवरी टायम पेरंट्सांक की एवरी डे ताका 50 रुपया दिवपाक सो खंय तरी एक नॉर्मल रेटीन कितें गावपाक जाय हे आसपाक जाय गजाली अशेंच बारीकशे खुबशे गजाली आसा तुका आनी कितें दिसता उरला अशें कितें आमचें ओके काय प्रॉब्लम ना तुमकां जर कितें दिसता ऑडियन्सांक कितें दिसता आमचें कितें चुकलां जाल्यार आमची मिस्टेक आमकां सांगचें तुमकां कितें दिसता हेतून पॉयंट एड करचे जाल्यार कमेंट करपाक शकता किंवा व्हिडिओच्या सकयल ईमेल आहा त्या ईमेलाचेर तुमी ईमेल करपाक शकता थँक्यू